बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. आमच्या सुम्या जेजू ख्रिस्ताची कृपा, बापाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याची शांती तुमचे सगळे आसूं. तुमचे सगळे आसूं. भयणी भावांनो, हे वेदी भोंवतणी आनी आमच्या घरांनी रावून हे मिसांत वांटो घेतिल्ल्यांक तुमकां मागीर मोगाचो उपकार. आमी सवकास सवकास पवित्र आत्म्याच्या येण्याची परबेक पावता. पवित्र आत्म्याची येण्याची परब म्हळ्यार पवित्र सभेचो एके भाशेन जल्मा दीस. त्या दिसाकतान उर्बेन जेजूचे शीस, जेजूची बरी खबर परगटीत गेले. काळजीदार बोळान आनी उर्बेन ताणें जेजूक गोवाय दिली. तांचे मोगाचें जिवीत पळोवन लोक म्हणटालो, पळयात तिंकाय बरी एकामेकाचो मोग करता. आनी ह्याच मोगान, जेजूच्या मोगान आनी एकामेकाच्या मोगान ताणें एकामेकाची सेवा केली, एकामेकाची चाकरी केली आनी समाजाक जेजू दिलो. आमच्याय जिवितांत अशेंच जावंक आमकां हे मिसा बेटीन कृपा मागुया. आज आपलो वाडदीस समारंभ केले सगळे आमचे भाव भयणांक मनांत हाडुया. तांकां कुडी आत्म्याची भलायकी, जाणवाय, बूद आनी काळजीदारपण मागुया. आज आपलो लोगणाचो वर्शीक दीस पाडटल्या पासत मागुया. काजराचो उत्सव समारंभ केल्या पासत मागुया. आमच्या SSCच्या भुरग्यां पासत मागुया. जायतो लोक अजून पिडींत कोश्टवता, तांचे खातीर मागुया. आनी सगळी आमची मागणी देवाक मानता तसली जावंक नितळ काळजा मनान हे पवित्र मिसा बेटीन वांटो घेवंक तयार जावया. हांव पातकी सोडपदवेदार देवाक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजो गुन्यांव उचारून सांगता. मनान चिंतून तोंडान उच्चारून वायट आदारून बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यान. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो बोड अपराध. हे सौभाग्यवन सदांच संकवार मारीक सगळ्या देवतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थून मागता. सोडपदवेदार देव आमची काकलूत करूं, सगळीं आमची पातकां बगसूं आनी आमकां सासणेच्या जिविताक पावूं. आमेन. सोम्या काकूत कोर, सोम्या काकूत कोर, सोम्या काकूत कोर. क्रिस्ता काकूत कोर, क्रिस्ता काकूत कोर, क्रिस्ता काकूत कोर. सोम्या काकूत कोर, सोम्या काकूत कोर, सोम्या काकूत कोर. प्रार्थुया. बापा, तुझ्या पुता जेजूक मोहिमेवंत करून आनी पवित्र आत्म्यांक धाडून स्वर्गीचीं दारां तुवें आमकां उगडलीं. येद्या व्हडत्या देण्याचे वांटेली जाल्ले वरवीं आमची भोक्ती फळाबरीत जावं आनी आमचो भावार्थ थीर जावं आनी मोगा सेवेच्या जिवितांतल्यान जिवन जेजूक गोवाय दिवंक आमी पावूं. आमच्या सुम्या तुजे पुता जेजू क्रिस्ता उदेशी तो खरो देव तुजे सगळे पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेतान राजूट चलयता सासणांच्या सासणांक. आमेन. आमेन. धर्मदूतांच्या इतिहासा वेले वाचप. थोड्या दिसा उपरांत फेस्तुसाक भेट करूंक आग्रिपा राजा
आनी बेडनीस शेजाऱ्याक आयली. ती हांगा जायते दीस रावली आनी फेस्तुसान पावलूचो प्रश्न राजा फुडें घालून अशें म्हणलें, हांगा फेलिक्सान कोयदी दवरलेलो एक मनीस आसा. हांव जेरुसल्याक आसलो तेन्ना जुदेवांच्या मुखेल याज्ञिकांनी आनी जाणट्यांनी ताचेर आरोप घालून खास्तीचें फॉर्मोण मार म्हूण म्हजे लागीं मागलें. गुन्यांवकार आनी आरोपी एकामेकाक मेळ्ळ्या बगर आनी जाचेर गुन्यांव थापतात ते सिद्ध करूंक गुन्यांवकाराक संदी दिल्या बगर ताका सुटका दिवंक रोमकारां मदें संवय ना म्हूण हांवें तांकां सांगलें. म्हणटूच ते हांगा म्हजे बोगलेक आयले आनी वेळ इबाडी नासतना दुसऱ्या दिसा न्याय सोदेर बसून हांवें त्या मनशाक भितर हाडूंक लायलो. तांचे आरोपी थंय आसले, पूण हांव रावतलों तसले आरोप तांणी ताचेर थापूंक नात. पूण तांच्या धर्मा विशीं आनी जेजू म्हणलेल्या कोण एकल्या विशीं ताचे कडेन तांची उजत जाली. हो जेजू मेल्लो पूण आतां पुनर्जीवन जाला म्हूण पावलू खात्रेन सांगतालो. हो थोंटो कसो सुटावो करचो तो नोकळो जावन हे विशीं जेरुसल्याक वचून थंय नीत करूंक गुन्यांवाची घेवची खुशी आसा काय म्हूण हांवें पावलू कडेन विचारलें. पूण भोव श्रेश्ठ सम्राजान आपली नीत करची म्हूण पावलून मागलें. देखून ताका शेजाऱ्याशी धाडीसोर बंदखणीन दवरूंक हांवें फर्मायलें. देवाचें उतर. देवाचे ओडुकार. ह्या देवाच्या उतराक आमचो जबाब जावन दी. सर्वेस्पोर स्वर्गार आपल्या तीर शिंवासनार बसला. जबाब. सर्वेस्पोर स्वर्गार आपल्या तीर शिंवासनार बसला. ओतम्या म्हज्या सर्वेस्पराची वाखाणणी कर. सगळ्या मनान काळजान आनी सक्तेन ताच्या पवित्र नांवाची वाखाणणी कर. ओतम्या म्हज्या सर्वेस्पराची वाखाणणी कर आनी ताचे उपकार कदींच विसरूं नाका. जबाब. सर्वेस्पोर स्वर्गार आपल्या तीर शिंवासनार बसला. प्रितुमे परस स्वर्ग जितलो उंच आसा तितलो व्हड ताची भक्ती करतल्या तांय ताचो मोग. उदेंत आनी अस्तोंत जितल्यो एकामेकाक पयस आसात तितली पयस तो आमची पातकां काडून उडयता. जबाब. सर्वेस्पोर स्वर्गार आपल्या तीर शिंवासनार बसला. सर्वेस्पोर स्वर्गार आपल्या तीर शिंवासनार बसला. आपले राज सोमेस्तांचेर चलयता. देवाचो हुकूम पाळटल्या ताच्या उतरां आयकतल्या बोडवंत आनी पदवेदार दुतानो सगळे तुमी सर्वेस्पराची वाखाणणी करात. जबाब. सर्वेस्पोर सगळ्या आपल्या थीर शिंवासनार बसला. उद्गार. सर्वेस्पराक जय जय, सर्वेस्पराक जय जय, सर्वेस्पराक जय जय, सर्वेस्पराक जय जय. पवित्र आत्मो तुमकां सगळें शिकयतलो आनी हांवें सांगलां तें सगोट तुमच्या मनांत हाडटलो. सर्वेस्पराक जय जय, सर्वेस्पराक जय जय, सर्वेस्पराक जय जय, सर्वेस्पराक जय जय. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. जुवामा प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान महिमा तुका सुमिया. नास्तो जातोच जेजून सिमांव पेद्रूक म्हळें, सिमांव जुवांच्या पुता, हांचे परस तूं म्हजो ओदीक मोग करताय.
ताणें ताका म्हळें, ओय सायबा, हांव तुजो मोग करता म्हूण तूं जाणूय. जेजून ताका म्हळें, म्हजी मेंढरां राख. दुसरे फावट ताणें विचारलें, सिमांव जुवांवच्या पुता, तूं म्हजो मोग करताय? ताणें ताका जबाब दिलो, ओय सायबा, हांव तुजो मोग करता म्हूण तूं जाणूय. जेजून ताका म्हळें, म्हजी मेंढरां राख. जेजून ताका तिसरे फावट विचारलें, सिमांव जुवांवच्या पुता, तूं म्हजो मोग करताय? तूं म्हजो मोग करता अशें आपणाक तिसरे फावट विचारलें देखून पेद्रू खोंत जाली आनी ताणें परतिपाल केलो, सायबा, तूं सगळें जाणूय, हांव तुजो मोग करता म्हूण तूं जाणूय. जेजून ताका म्हळें, म्हजे शेडयो राख. हांव तुका सोच सांगतां, तूं ल्हान आसलोय तेन्ना तुजे पेंगटाक बांदतालोय आनी तुका जाय थंय तूं येतालोय. पूण आतां म्हातारो जातूच तुजे हात विसरतलोय आनी दुसरो कोण तुजे पेंगटाक बांदतलो आनी तुका नाका थंय व्हरतलो. कसले मोन्नान तो देवाक महिमा दितलो असो तें दाखोवंक जेजून अशें म्हळें. ते उपरांत म्हळें, म्हजे फाटल्यान ये. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. वाखाणणी तुका क्रिस्ता. बाबा भयणीनो, मार्क लिंक एक अमेरिकन जेजुईत पाद्री, ताणें जायतीं पुस्तकां बरयल्यांत करून देवाच्या उतराची समजणी दिवन तो म्हणटा, few dialogues in the gospel match this one for sheer depth of feeling. Few dialogues in the gospel match this one for sheer depth of meaning. म्हणजे पवित्र पुस्तकान करून शुभ वर्तमानांत भोव थोडी भासाभास आसा जाका खोल अर्थ आसा, जाका खोल भावना आसात, जी आज आमी शुभ वर्तमानांत आयकता पेद्रू आनी जेजू मदें. जेजू पेद्रू लागीं 3 फावटी विचारता, तूं म्हजो मोग करताय? आनी पेद्रू 3 फावटी जबाब दिता, ओय सायबा, हांव तुजो मोग करता म्हूण तूं जाणूय. आनी 3 फावटी जेजू पेद्रूक जबाबदारी दिता, ही कमिशन्स हिम, जबाबदारी दिता, म्हज्यो शेडयो राख, म्हजी मेंढरां राख. 3 फावटी जेजू पेद्रू लागीं कन्फर्मेशन घेता, तूं म्हजो मोग करताय? 3 फावटी पेद्रू जेजूक नाकारता, हांव ह्या मनशाक वळखना. तिसरे फावटी एके दार राखणदार बायलेक भिवून पेद्रू म्हणटा, ह्या मनशाक हांव वळखता जाल्यार म्हजेंच घोट्टण जावं. आनी तेतून तान कोणूच पेद्रू लागीं भासाभास करिना. तो आपल्याचेरूच जुरार जाता, हांव ह्या मनशाक वळखता जाल्यार म्हजेंच घोट्टण जावं. आनी ही जबाबदारी पवित्र सभेची पेद्रू लागीं दिता आसतना जेजू पेद्रू लागीं विचारता, तूं म्हजो मोग करताय? आनी तिसरे फावटी विचारलो देखून पेद्रूक खोंत जाता आनी देखून तो म्हणटा, तूं सगळें जाणूय. आनी जेजू पेद्रूक ही जबाबदारी दिता, म्हज्यो शेडयो, म्हजी मेंढरां राख. हो वावर जो पेद्रून आनी हेरां शिसांनी आपणाचेर घेतलो तो जावन आसलो एक मोगाची खात्री. जंय मोग आसा थंय सेवा आसा. आनी सेवा आमी करता ज्या मनशांचो आमी मोग करता. मोग आनी सेवा बरोसभर वयता. आनी पवित्र सभेंत सेवा आसा. पवित्र सभेंत आमी एकामेकाक पावता, एकामेकाक आदार दिता. कित्याक हो मोगाचो उपदेश आमकां स्फूर्ती दिता. देवाचो आनी पेल्याचो मोग आमकां तार दिना.
देवाचो मोग आमकां दुसऱ्या सभेन ताचो उपकार पळोवंक ओडून वता. भयणी भावनो, भोव करून ह्या कोरोना व्हायरस पिडेक लागून आमची भाव भयणां तांकां आमी मायग्रंट्स म्हणटा ती सगळ्याक शिंपडल्यान जाय ती तांची निगा तांची सेवा अजून पर्यंत पवित्र सभा मोगान करीत आसा. जावं ते गोंयांत जावं ते मुंबय जावं ते खंयच्या भारताच्या जाग्यांचेर कोण ओडून वता ही सेवा करूंक? जेजूचो मोग. ह्याच मोगान पेद्रू आनी पयले दोन दूत आपलो जीव दिवंक पावले. पवित्र सभा आपल्या रोगतान तांणी थीर केली. भाव भयणीनो, आज आमी हो नियाळ करता आसतना जेजू आमच्याय लागीं विचारता, तूं म्हजो मोग करताय? आमच्याय जबाबाक रावता, तूं म्हजो मोग करताय? जाल्यार हे पवित्र सभेंत जिवाळ सांदो जा. हे पवित्र सभेंत म्हजो उपकार प्रत्येक मनशा सवे पळय आनी तांची सेवा कर. पेद्रून आनी हेरां दोन दुतांनी केलें. आयज आमी अशेंच जिवीत जियोवची गरज आसा. आमच्या घरांनी आमी आसतना एकामेका सवे त्याच जेजूचो उपकार पळोवया आनी मोगान एकामेकाची आनी आख्या संवसाराक शिंपडलेली पवित्र सभेची सेवा करूंक आमकां स्फूर्ती मागून घेवया. भेटोवनेक आमी गायन गावया. तुकाच बापा C308 पान 40 C38 पेज 44. मुझे हाथ गे मुझे पाएंगे स्वीकार कोराता कोशी तू समोय मोर कोट करू शुकवर सगळ्यांक तू काच बाबा सोर मोचे दिता तुका एकारे तुका बोका सोर मोचे तुझे से गोर काशेले तुकाच बाबा सोर मोचे भयणी भावांनो, ही आमची बॅच सोरपदवेदार देव बापाक मानतात असली जाल्यार पुरो म्हूण मागात. हें तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या आनी पवित्र सभेच्या आदाराक सर्वेस्पोर मानून घेवं. देवा आमच्या पवित्र बापा, तुज्या भुरग्यांच्या बलिदानाचेर काकुतीची दिश्ट घाल आनी तें तुका मानतात असलें जावच्याक पवित्र आत्म्याच्या येण्यान आमची अंतस्करणां नितळ निर्मळ कर. हें आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सभे आसूं, तुमचे सभे आसूं. आमची काळजां उबारुया, आमी ती सर्वेस्पराक उबारता. सर्वेस्पराक आमचे देवाक दिन वासुया. आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सोरपदवेदारान शास्त्रीचे देवा, सर्व काळी आनी सर्वताय जेजू क्रिस्त आमचे सुम्या वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमचेच फायद्याचो जिवन जावन मरणांतलो तो आपल्या शिसांक दिश्टी पडलो आनी तांच्या दोळ्या मुखार आपले पदवेन सर्गात चडलो. अशें ताणें केली आमकां आपल्या देवपणाची भागीदारां. देखून पास्कांच्या संतोशाचे नदार उलासता सगळो संवसार आनी सर्गीचे सोल दरबार निरंतरी गायतात तुजे मुखार. पवित्र 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 दरबाराचो सर्वेस्पोर तूं, स्वर्ग आनी संवसार भरल्यात तुज्या वैभवान.
उत्सर्गी तुका जय जय सर्वेश्वराचे नावी येता ताका जय उत्सर्गी तुका जय जय बाप्पा खरोच तूं पवित्र आनी सगळीं तुजी रोस्तां तुका वाखणटा कित्याक तुजे तावन जेजू क्रिस्ता तुजे पुता आमच्या सुम्या वरवीं पवित्र आत्म्याचे शक्तीन सर्व जीव आनी पवित्रपण उपजता उदेंतेक तावन अस्तमतेक पर्यंत एक निर्मळ भेटवणी करच्याक एक काशा पर्जा तूं जमयत आसाय देखून बाप्पा कालतेपणी आमी मागणी करता तुका भेटोवच्याक आमी हाडल्यान ती देणी त्याच पवित्र आत्म्या उदेशी तूं पवित्र कर जावं ती आमकां तुजे पुता आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी प्रगत तशीच आज्ञा पाळून आमी हो संस्कार समारंभता तो पराधीन जालो ती राती ताणें उंडो घेतलो तुका दिन वाचून तो मोडलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पोवची तेचपरी जेवण जातूच ताणें काल्स घेतली तुका नव्यान दिन भासलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें तुमी समेस्त घेयात आनी हातूंतलें पियात म्हजे रोगताची काल्स नव्या आनी सासणीक करोराचें हें रगत पातकांचें बोगसणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशां पासत तें वारोतलें हें म्हज्या उगडासाक करात भावार्थाचो गूढ परगटुया तुज्या कुर्सा आनी पुनर्जिवनपणा वरवीं तुवें आमकां सोडवली सुम्या संवसाराच्या सोडवणदारा आमची सोडवण कर बापा आमचे सोडवणे पासत तुज्या पुतान सोंसलेल्या कोश्टां मरणाचो ताच्या आनंदभरीत पुनर्जिवनपणाचो आनी स्वर्गात चडण्याचो आमी भक्तीपणी उडास करता आनी तो परत येतलो म्हूण ताची वाट पळोवन आसा हांव देखून उपकारी काळजान हें जिवीत आनी पवित्रपण दिता तें बलिदान तुका समर्पीत हांव जे बोलयेन आपल्या मरणान आमकां तुजी इश्टागूत जोडल्या तीच बोली आतां तुजी पवित्र सभा तुका भेटयता तिचे तुजी दयाळ दिश्ट घाल आनी पवित्र आत्म्याचे शक्तीन तुज्या पुताचे कुडीन आनी रोगतात पोसताय तांकां तुज्या पवित्र आत्म्यान बोर आनी जेजू सभेन एक कूड आनी एक आत्मा आमी जावंक निर्मी तुका भेटयलेलें सासणीक दान तूं आमकां करूं आनी अशें देवाचे माये बाबा घेवन आंकवार मरीच्या तिचो पोती भाग्योन झुजेच्या तुज्या भाग्योन दोन मृतांच्या आनी वैभव विराक्षाशीच्या आमचो आस्कारी भाग्योन मिंगेलीच्या आनी समेत भक्तां सांगता तुवें विचून काडल्यांच्या दायजान आमकां वांटो मेळूं तांचे विनवणेचो आदार आमकां निरंतरी मेळटलो म्हूण आमी विस्वास दवरता बाप्पा हे बोले वरवीं आमकां तुजी इश्टागूत मेळ्ळी तिजे वरवीं सगळे संवसाराक शांती आनी तारण फाव कर म्हूण आमी मागता तुजे चाकरा फ्रांसीस आमचे पाप साहेबाची फिलीप आमच्या बीश साहेबाची पवित्र सभेच्या समेस्त गोवळ्यान दोन मुणयारां बराबर तुज्या पुतान तुका जोडून घेतलेले सगळे पोरचे सांगाती हे संवसारांत वाटसुरे तुजे पवित्र सभेक भावार्थांत आनी प्रितीमोगान तीर कर तुजे उजीर हांगा आनी आपल्या घरांनी एकठांय आसलेल्या तुज्या ह्या फामिलीची मागणी दयेन आयकून घे आपलो वाडदीस समारंभात लग्नाचो वर्सीक दीस समारंभात तांचे पासत किरीत भाशेन मागुया कोण बळे बापा संवसारांची पळयल्यान तुज्या भुरग्यांक दया करून तुजे थंय एकठांय आमच्या मेल्ल्या भावा भयणीक आनी तुजे इश्टागुतीन संवसाराक दवरल्या समेस्तांक तुज्या मोय पासान सर्गीच्या राज्यान घे तुवें आमी तुजी मोहिमा बगून सासणांक दादोशी जातल्या म्हूण आमकां बरोवचो आसा हो वेळ पावस
तुझ्या राज्याची वाट बरोबर तयार करूंक क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं ताचे उद्देशी सगल्यो बऱ्यो वस्तू तूं संवसाराक वांटून दिताय. त्याच जेजू वरवीं त्याच जेजू सांगता त्याच जेजू ताय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सोर पदवीदार बाप्पा सर्वंदन आनी वैभव तुका सासनांच्या ससनांक. आमेन. जेजून आमकां शिकयलेलें मागलें म्हणून आतां आमी सगळीं बापाक उलो मारुया. आमचे बापा सर्गीच्या तुझें नांव पवित्र जावं, तुझें राज आमकां येवं, तुजी खोशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशें आमची पातकां बोगोस आनी आमकां ताळणेन पडोवन दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेश्वरा सोर वायटांतली आमकां निवार. दया करून जिवितांत तुजी सवस्काय आमकां दी. सर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सुरमुंडरा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरमशान उतरेकता. तर आमकां तुजे उदार काकुतीन सोरपातकांतली सुटय आनी सोराकांतांतली वाटाई कित्याक राजवटकी पदवी आनी महिमा तुजी सासनाच्या ससनांक. सुम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या दळणुतांक म्हळी तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या बोर्ताचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ. तुजी आतां राजवट चलयता सासनांच्या ससनांक. आमेन. जेजूची शांती सदांकाळ तुमचे सभे आसूं, तुमचे सवे आसूं. कुशालकायेन एकामेकाक जेजूची शांती वांटुया. देवाचे शेळी संवसाराचे पाप काडटली आमची काकुतकोर. देवाचे शेळी संवसाराचे पाप काडटली आमची काकुतकोर. देवाचे शेळी संवसाराचे पाप काडटली आमकां शांती दी. तूं म्हजो मोग कोत्ताय. पेद्रूक 3 फावटी विचार केलेलो जेजू आमचेय लागीं तोच विचार तो मांडटा. तूं म्हजो मोग कोत्ताय. ताचे जेवणांत वांटो घेवन ताचे मोगान वाडून ताच्या भाव भयणांची सेवा करतली आमी सुभागी. सुम्या तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना पूण तुज्या एका सुत्रान म्हाका भलायकी मेळटली. उत्मीक कोमिन्यावाचे मागणे. म्हज्या जेजू भोव पवित्र संस्कारांत तूं सदां हाजीर आसाय म्हूण हांव सोत मानतां. सगळ्या वस्तू परस तुजो हांव मोग करतां जेजू आनी तुका म्हज्या आत्म्यान शेवूंक हांव आशेतां. ह्या वेळार तुजें भोव अमोडीक मांस रगत म्हज्यान शेवूंक जायना देखून ओत्मीकपणान तरी म्हज्या काळजांत ये म्हूण हांव मागतां. म्हज्या काळजांतूच आसलेले परी हांव तुका वेंग मारतां आनी सगळोच म्हाका तुका एकवटता. तुजे सोरशिल्लो कोडसरूंक केदीच म्हाका निर्मू नाका. आमेन. शेळ्यांक हांवदार D40 पान 70 आनी 4 D46 पेज 74. सता सांगता शेळया गावदा मोचे वरवीं भितर सोल्या कोण तो जावं जातलो साल्वा चोरो ताका सुबाव उदार देवता विस्वासो दासूचे आमा शेळया गोळ्या जेजू एका चिंडान दवरचो देवता विस्वासो दासूचे आमा शेळया गोळ्या जेजू एका चिंडान दवरचो
देवाची काकुतीक उलो मारुया. सोर पदवीधरा आनी काकुसारा देवा, सोडवून दिवंक तुजो हात मोटवो जालो ना, न्हय म्हूण तुजे कान आमचे मागणें आयकूंक बरे जाले नात म्हूण तुवें आमकां भासायलें. आमचे विनंतीक तूं चोत्राय दिताय म्हूण तुवें आमकां उक्तें केलाय. संवसाराचे वेगवेगळ्या देशांनी वेगीं पसरलेले कोरोना व्हायरस हे पिळेचे भिरांतीच्या चोपक्यान तुजीं भुरगीं सांपडलेलीं आसात. तुज्या उतराची पदवी पाठय आनी भिरांतीची आनी निराशेची तुफानां शांत कर. बापा, तुजीं भुरगीं शांतीन आनी सुरक्षेन जिवचे खातीर ह्या आकांताचेर तूं अधिकार घे. आमकां पेकयता तो देव तूंच. हे पिळेक सांपडलेल्याक पेकय आनी तांच्या कुटुंबांक घोटाय दी. पेडेस्तांचो इलाज करता ते वैजकी लोकांक धीर राखण आनी उर्बा दी. मरणाचे तोणीर पावलेल्यांचेर तुजी कृपा आनी आलाशिरो आसूं आनी तांच्या आत्म्यांक विसव मेळूं. पवित्र आत्म्या, ही पिडा नाश करचे खातीर एक वखद घडून हाडूंक अभ्यास करतात ते वैज्ञानिकांक तुजी जाणवाय आनी मार्गदर्शन दी. संवसाराच्या बऱ्या खातीर फावत असलीं पावलां घेवंक सरकारी मनशां बसत आमी मागता. सुम्या जेजू, तुवें अशें सांगलां म्हूण आमी उगडास दवरता. ताचेर बावाट दिवता त्या दर एका मनशाचो नाश जायना जावं, पूण ताका सासणीक जिवीत मेळचे खातीर देवान आपल्या एकल्याच पुताक दिलो. इतलो ताणें संवसाराचो मोग केलो. तुज्या शिसां बराबर आमी उलो मारून म्हणटा, आमकां वाटाय सायबा, आमी मरता. ह्या आकांताक लागून तुज्या भुरग्यांचेर भिरांत आनी काळोख येवची न्हय, पूण तांची काळजां तुज्या लागीं येवं दी आनी तुज्या सवेन तांकां बरोवसो मेळूं. जो जावन आसाय आमचो आसरो सासणांच्या सासणान. आमेन. प्रार्थुया. स्वर्गीच्या बापा, आज हे पवित्र गुटां वरवीं आमचे आत्मे नितळ तूं करताय आनी पोसताय. हे दिसा दिसाचें पोसण घेवन सासणीक जिवीत आमकां मेळूं आनी तुज्या पुताच्या मोगान आनी एकामेकाचे सेवेन आमी हे संवसारांत पयण करूंक पावूं. हे आमी मागता क्रिस्ता आमचे सुमया वरवीं. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. आनी सर्पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून यात जेजूच्या मोगान आनी शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार. शेवटाचे गायन गावुया. देवाक आर्गां दिवया. E4 570 आनी 8. E4 पेज 78. आमचे जिवी जावं दी गीत आभार मानून तुझे करून प्रिती सासणीक लेगीत ओदरेक या काळजाचे